नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माये मोगाचो येवकार. गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनान हांव संजना हंजुनकर तुमकां येवकार दिता. नदर मारी आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. शणै गोंयबाब हांची आयज पुण्यतीथ. कोंकणी जे ना ते आमकां दिवपाचो यत्न शणै गोंयबाब हांणी केलो. तांणी जे लेखन केलें तातूंतल्यान कोंकणी मनशाचो स्वाभिमान जागयलो. कोंकणी मनीस आपलें अस्तित्व शेणून बशिल्लो आनी तो आपल्या आवय भाशेक विसरिल्लो. त्या वेळार गोंयकारांक तांच्या साहित्यीक आनी सांस्कृतीक अस्तित्वाचें पुनर्जीवन शणै गोंयबाबान आपल्या लेखनांतल्यान आमकां करून दिलें. कोंकणी भाशेक भौशीक वळख दिवपी ज्येश्ठ साहित्यीक शणै गोंयबाब हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपता. गोंय सरकाराच्या मंत्रिमंडळ विस्तारान शेनवारा 3 मंत्र्यांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. सुदीन ढवळीकर, निळकंठ हळर्णकर आनी सुभाष फळदेसायान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लैन मंत्रीपद आनी गोपनीयतेची सोपूत दिली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार तिगाय मंत्र्यांनी मराठींतल्यान सोपूत घेतलो. हालींच उक्तावण केल्ल्या नव्या दरबार हॉलान ही सोपूत विधी सुवाळी पार पडली. गोंय मंत्रिमंडळात सुभाष फळदेसायाक सुवात मेळिल्ल्यान सांगेकार उमेदीन आसा. भाजपान मंत्रिमंडळात सुभाषाक आस्पावन घेतिल्ल्यान सांगेचो 28 वर्सांचो मंत्रीपदाचो दुकळ निमाणे कडेन सोंपलो अशी भावना ह्या वेळार सोपूत विधी सुवाळ्याक आयिल्ल्या सांगेच्या लोकांनी उक्तायली. आपल्याक मेळिल्लें मंत्रीपद हो सांगेकारांचो आनी समाजाची सेवा करपी आपल्या कार्यकर्त्यांचो भोवमान आशिल्ल्याची प्रतिक्रिया मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायल्या. भाजपा सरकाराची दरेक येवजण समाजाच्या निमण्या टोकावेल्यान घटकां मेरेन पावयतलो असो विश्वासूय सुभाषान उक्तायलो. गोंयांत रस्ते अपघातांत वाड जावपाक लागल्या. साबार वाठारांनी सुरू आशिल्ली फ्लायओव्हराची कामां, पेड्ड्यार जाल्ले रस्त्यांचेर आशिल्ली आडवेळी मोडणां, झुजा पावण्यार चालू आशिल्लें महामार्गाचें काम, बंद आशिल्ली सिग्नल यंत्रणा आनी धोकादायक पद्दतीन गाडयो चलोवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडलां. फेब्रुवारी म्हयन्यांत रस्त्याचेर जाल्ल्या एक्सिडंटांत 21 जाणांक मरण आयलां. मरण आयिल्ले 7 जाण उत्तर गोंयचे जाल्यार 14 जाण दक्षिण गोंयचे. 21 एक्सिडंटां भितरले 15 एक्सिडंट मोटरसायकल चलोवप्यांचे जाल्यार 2 जाण स्कुटरीच्या फाटल्यान बशिल्ले. 3 जाण रस्त्यार चलतना आनी एकटो प्रवासी अशी म्हायती येरादारी खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. आयटीचे प्रकल्प फुडें व्हरपाची गरज आसा. घराघरांनी इंटरनेट रेंज मेळची हे खातीर येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा अशी म्हायती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. आयटी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतले उपरांत तो उलयतालो. मुळाव्या सुविधांचो अभ्यास करून पर्यटनाक उबारी दिवपा खातीर आराखडो तयार करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. पर्यटन तशेंच आयटी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तांणी बसका घेतली. बसके उपरांत तांणी ही म्हायती दिली.
मतभेद कुशीक दवरून हिंदू संघटीत जाले जाल्यार देशाचो फुडार पळजळीत आसा अशें मत विश्व हिंदू परिशदेचे गोंय राज्य मुखेली आनी आदले आमदार मोहन आमशेकर हांणी उक्तायला। परिशदेच्या कार्याची तांणी म्हायती दिली। दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार बसकेत मोहन आमशेकर उलयताले। ह्या वेळार शंभू परब, संजय नाईक, सूर्यकांत देसाय आनी हेर हाजीर आशिल्ले। शुक्रारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना। दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जालां। शुक्रारा 2 नव्या कोरोना केसीची नोंद जाली। शुक्रारा 660 चाचण्या उपरांत 2 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 12 दुयेंती बरे जाले। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा। आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,336 दुयेंती मेळ्ळ्यात। हातूंतले 2,41,474 दुयेंती बरे जाल्ले आनी 30 सक्रिय दुयेंती आसात। आतां मेरेन 1,90,234 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 31,419 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले। राव फोंड रेल्वे पुलाक मंजुरी मेळिल्ल्यान कामाची निविदा काडपाची प्रक्रिया चालू आसा। जी सुडा हो प्रकल्प हातीन घेतले। खर्चाचो तपशील गोंय साधन सुविधा महामंडळाचे समिती सामकार मांडून बेगीनूच कामाची निविदा जारी करतले अशी माहिती दिगंबर कामतीन दिली। शुक्रार दीस दिगंबरान गोंय साधन सुविधा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन कामाची पळोवणी केली। खरेपणी हे काम ह्या आदींच जावपाचें, पूण विधानसभा वेंचणुकीची आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान ह्या कामाची प्रक्रिया बंद पडिल्ल्याचें कामतीन सांगले। काणकोणा वांयगण शेतां पिकपाक लागल्यात। फुडल्या 15 दिसां भितर शेतां लुवपाक सुरू जातली। अवकाळी पावसाक लागून शेतां लुवपाक मातसो कळाव जालो। ह्या वर्सा उदकाच्या उणावाक लागून भात शेतां करपून वचपाची भिरांत आशिल्ली, पूण हे फावट भात शेतांक उदकाचो उणाव जाणवलो ना। पूण आतां लुवणे वेळार पावस पडिल्ल्यान शेताचेर वायट परिणाम जाला। ह्या वर्सा वातावरण बदलाक लागून भात शेतां वांगडाच काजी, आंबे, फणस आनी हेर पिकावळींचेरूय परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता। दमट हवामानाक लागून काजू पिकाचेर परिणाम जाला, पूण भात पिकाचेर त्या मानान कमी परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता। गोंयान 2021 वर्सा PWD खात्यान जाल्ल्या नोकर भरतीच्या घोटाळ्या बाबतींत नेमिल्ल्या चौकशीची समितीचो अहवाल सोमारा येतलो। ह्या अहवालात जर नोकर भरतीत घोटाळो जाल्ल्याचें स्पश्ट जाय जाल्यार सरकारान पुराय नोकर भरती प्रक्रिया बाद करून परतून नव्या नोकर भरती करची अशें विधान PWD मंत्री निलेश काब्रालान केलां। गोंयांत विजेचो उणाव ना, सरकार आनी वीज मंत्री फट उलयता असो आरोप काँग्रेसीन केला। सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय समितीचो तमनार पावर लायनीचो अहवाल मानून घेतिल्ल्यान काँग्रेसीन न्यायालयाक गोवा फावंडेशन आनी आंदोलन केल्ल्या लोकांचे उपकार आटायला। काँग्रेस पर्यावरण इबाड करपी प्रकल्पा आड सदांच आंदोलन करतले अशें आस्वासन फुडाऱ्यांनी दिलां। पर्यावरण इबाड करपी प्रकल्प गोंयांत फकत कोळसो गोंयांत हाडपाचे हेतान जातात असो आरोप आलोन्सियो सिमॉयसान केला। गोंय सरकारान राज्याची विजेची मागणीचेर फेरविचार करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या।
घर केन्नाय पडपाक शकता हाची जाणविकाय आसा. कोणाचोच आदार ना. आपले दुख्ख सांगतली तरी कोणाक. पिरायेन जाणटी, काम धंदो काय ना, घरान जोडपी कोणूच ना. घर दुरुस्त करतली जाल्यार पयशे येतले तरी खंयच्यान. घर केन्नाय मातये भरण जावपाक शकता हाची कल्पना आसून लेगीत म्हापशेच्या डांगी कॉलनीत रावपी दोग भयणी ह्या घरान आपलो जीव मुठीन धरून जगतात. ह्या घराची दुरुस्ती जावची म्हूण फाटलीं 2.5 वर्सां जालीं तांणी नगरसेवक आमदारांक विनवण्यो केल्यो, पूण कोणाकूच तांची काकूट येवंक ना. आठ पिराये वयल्या तशेंच कोरोनाची 2 वाशिनां घेतिल्ल्या नागरिकांक बुस्टर घेवपाक केंद्रीय भलायकी खात्यान मान्यताय दिल्या. देशभरांत 10 एप्रिला सावन बुस्टराची वाशिनां दिवपाक सुरवात जातली. बुस्टर वाशिनां फकत खाजगी हॉस्पिटलांनी दितले. सध्या सरकारी हॉस्पिटलांनी बुस्टर वाशिनाची मोहीम चालीक लावंक ना अशें केंद्रीय भलायकी खात्यान कळीत केलां. आतां मेरेन खंयच्याच सरकारान शापोरा जेटीचो प्रश्न गंभीरपणान घेतिल्लो ना. जो मेरेन हांगाचो सँडबार प्रश्न सुटचो ना तो मेरेन तरी थळाव्या नुस्तेकारांच्यो आडमेळी सोंपच्यो नात. निदान नव्या सरकारान तरी ह्या प्रश्ना कडेन लक्ष दिवन आमकां थाकाय दिवची अशी मागणी शापोरा पोर्ट असोसिएशनाचे अध्यक्ष बलबीम मालवणकर हांणी केल्या. काँग्रेस पक्ष आणि मिशन प्रोग्रेसिव्ह काणकोण संघटनेन काणकोणच्या मडगांव ते पोळे महामार्गाचे डांबरीकरण करचे तशेंच मडगांव काणकोण महामार्ग येरादारी खातीर वेवस्थीत करून दिवचो अशी मागणी केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तशेंच मुख्यमंत्री PWD मंत्री विरोधी पक्ष नेतो काणकोणचे आमदार आनी हेर यंत्रणेक निवेदन भेटयला अशी माहिती काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी हांणी दिल्या. कुट्टाळी शेतान आशिल्लो नालो फाटल्या 6 वर्सां सावन तुंबला. ते खातीर तातूंतल्यान गटार व्हांवपाचे बंद जाला. ते खातीर हांगा रस्त्या सकयल गटाराचे 5 सांकव घालून दिवचे अशी मागणी आमदार आंतोन वाज हांणी केला. कुट्टाळे महामार्गाचेर पावसाचें उदक सांचून उरिल्ल्यान ते लोकांच्या घरांत तशेंच रस्त्या कुशीकच्या वालांकांनी सायबिणीच्या कपेलांत वयता. ते खातीर पावसा पयलीं हो प्रश्न सुटावो करपाचें काम थळावो आमदार आंतोन वाज हाणें हातांत घेतला. शुक्रारा तांणी ह्या वाठाराची पळोवणी केली. हे वेळार भौशीक बांदकाम खातें तशेंच जलस्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
जोरवाडा अंजुना हांगा भाड्याक रावपी एका हिंगाटा यासुजी ह्या 59 वर्साच्या जपानी मनशाक अंजुना पुलिसांनी 3.2 लाखांची घुवळे वगत दवरिल्ल्यान अटक केली. अंजुना पुलिसांक गोपांक कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें यासुजीच्या भाड्याच्या घरार बेरेस्तारा धाड घातली. तेन्ना तांकां घरा भायर दवरिल्ल्यान स्कुटरींत चरस आनी गांजा मेळ्ळो. अंजुना पुलिसांनी UCGचेर NDPS ॲक्ट खाला कागाळ नोंद करून स्कूटर, मोबायल फोन आनी एक्सपायर जाल्लो पासपोर्ट जप्त केला. तशेंच न्यायालयान ताका 7 दिसांची बंदखण फर्मायल्या. गोंयच्यो खणी बंद जावन 4 वर्सां जालीं, देखून खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या जायत्या फामिलींचेर उपासमारीची वेळ आयला. तांचेर अर्थीक संकश्ट कोसळ्ळा. काम नाशिल्ल्याचे निर्शेवणेन करमळे कुडण्या रमेश नाईक ह्या 54 वर्सां पिरायेच्या मनशान काल सांजे खंडपीठान उडी मारून आत्महत्या केली. ताची कूड काल सांजे नौदळाच्या जवानांनी सोदून काडली. फुडल्या तपासा खातीर ताची कूड गोंय वेजकी हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रमेश नाईक हो पयलीं खण कंपनींत कामाक आशिल्लो. जागतीक भलायकी दिसा तिनसांज वेळार JCI बार्देज, MPH गोंय राज्य, IMA बार्देज शाखा आनी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या जोड पालवान अल्डोना ग्राम पंचायत आनी अल्डोना संस्थेचे संयुक्त विद्यमान 120 परस चड थळाव्यांनी मोगो वेंचकी शिबीर आयोजीत केल्ले. ह्या शिबिरांत दंत चिकित्सक, नेत्र तपासणी, कान तंत्र, स्त्री रोग तज्ञ असो सेवा लोकांनी अणभवल्यो. कोंकणी भाशा मंडळ पुस्तक प्रकाशन सुवाळो 14 एप्रिलाक 4:30 वरांचेर घडोवन हाडटा. ह्या सुवाळ्याक गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या फाटभुंयेर आदारीत साहित्यीक देविदास कदम हांच्या भुंयपूत ह्या कादंबरीचेर उलोवप जातलें. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे उदय बेंब्रे, अध्यक्ष नागेश करमली आनी मानाचे सोयरे संदेश प्रभू देसाय हाजीर आसतले. भुंयपूत ह्या पुस्तकाचेर डॉ. हनुमंत चोपडेकर भासाभास करतले. DMA आनी जिसुडा सदस्य सचिवांनी सोनसड्यार येवन पळोवणी केल्या आनी फाटल्या सप्तकांत कोसळिल्ल्या वणटीचे मेजमाप काडून व्हेला, अशी माहिती मडगांव महानगरपालिकेचो अध्यक्ष लिंडन परेरा हाणें दिली. 14व्या वित्तीय आयोगाच्या पयशांतल्यान जिसुडा सोनसड्या कोसळिल्ल्या वणटीची दुरुस्ती करतली, अशी माहिती ताणें ह्या वेळार दिली. नूतनीकरण केल्ल्या फोंडेच्या ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनाचे शेनवारा उक्तावण जाले. उप अधीक्षक धर्मेश आंगलेचे हस्तुकी ह्या पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार फोंड्या पुलीस स्टेशनाचे उप अधीक्षक CL पाटील हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी झाडांची रोपां लायली. पुलीस एकलोच काम करपाक शकना, लोकांनीय पुलिसांक मजत करपाक जाय, अशें ह्या वेळार आंगलेन सांगलें.
वादळी वाऱ्यासयत कोसळिल्ल्या पावसान शेत बागायतीचे बरेच लुकसाण केला. तुये वाठारांतल्या शेतकारांची केळीची बागायती पुरायपणान काबार जाल्या. तुयेच्या शेतकारांनी शेतकी खात्याक हे विशीं म्हायती दिवन लुकसाणीचो अदमास दिला. फुडल्या सप्तकांत शेतकी खात्याचे अधिकारी येवन पळोवणी करतले. आमकां बेगोबेग लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV.